और स्पीड अप भी हो जाएगा नेक्स्ट आगे चलकर ऐसा तरह से गलती हो गया ना सर। एक वो व्हील पूरा किसमें मिला, आप मेरे को उठा के बाहर फेंक डेमोलिश दीजिए। करके फिर वापस करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। हाँ। और स्पीड अप भी हो जाएगा नेक्स्ट आगे चलकर ऐसा तरह से गलती हो गया ना सर। एक वो व्हील पूरा किसमें मिला, आप मेरे को उठा के बाहर फेंक डेमोलिश दीजिए। करके फिर वापस करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। हाँ। और स्पीड अप भी हो जाएगा नेक्स्ट आगे चलकर ऐसा तरह से गलती हो गया ना सर। एक वो व्हील पूरा किसमें मिला, आप मेरे को उठा के बाहर फेंक डेमोलिश दीजिए। करके फिर वापस करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। हाँ। क्या बोला मालूम है, डेमोलिशन करना सर पड़ेगा। एक बार भी हुआ, जो मर्जी सजा दीजिए और ब्रेक बीच में आप एक दिन फिक्स करिए, मैं खुद आता हूँ। देवस्थान त्यामुळे काम खूप स्लो चालतं। त्याच हिशोबान कॉन्ट्रॅक्टर आणि ह्या हिशोबान की सायड इन्स्पेक्शन करून व ताका गती दिवपाच्या हिशोबान आज आमी विशेष करून आयिल्ले आसा। ह्या बिल्डिंगेचें काम एक बरे तरेन जे लोकांक अपेक्षीत आसा की जे टेंडरांक आसा त्या पर्यंत जावचें ही अपेक्षा आसा। आनी स्ट्रक्चर आनी जो हिंगा प्रोजेक्ट हिंगा चलता तो प्लॅन पणजे कसो जातलें म्हणून गडबडल्या भशेन जावंक लागलें। मागीर ते 2 टायम मागीर आमदाराक म्हणलें, आमदार तूं मातशें लक्ष घाला आनीक नाल्यार तें काम स्लो जातलें आनी क्वॉलिटी सारकी ना तेका। मागीर तेन्ना म्हाका आमदारान बी आश्वासन दिलें आनी चेअरपर्सनाक म्हणलें, तेमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया आमी ठरयलें आनी आज आमी सायटीर आयले। पूण आतां ताका परत वॉर्निंग दिलें आसा आमी, सगळें क्युरींग जावपाकच जाय। क्युरींग जायना जाल्यार कित्याक तो पावडर हेजो तो पावडराचे जे कलम जे करता ते पावडराचेच करता, बीम पावडर रेवना, यूज जायना म्हणटकीर तें क्युरींग भरपूर जावपा जाय, नाजाल्यार तशी आमची रुबी जाल्यार तशी जावपा जायना।